आता आमकां एक वाटण तयार करून घेवपाचें आसा। ताजे खातीर थोडे मसाले आमी पयलीं ड्राय रोस्ट करून घेवया। 2 चमचे सासवां, ताजो असो फुटपाचो आवाज आयलो हातूनच घालता 2 चमचे उडदाची डाळ आनी एकदम लो फ्लेमीचेर आमकां भाजून घेवपाक जाय। कुडको खडो हिंग आनी गॅस बंद करून सगळ्यान शेवटी एक अर्दो चमचो हांव मेथी घालता। ही मेथी गॅस बंद करून घालपाची। अर्ध्या वळ्याची सोय हांवें घेतलेली आसा, तातूंत घालुया हे सगळे आमी ड्राय रोस्ट करून घेतलेले सगळे मसाले, हळद आनी मिरची पावडर, थोडेशें उदक घालून हे बारीक आमी वाटून घेवया। ही सासवां अशी फुटपाक लागली की हातून घालता 2 चमचे उडदाची डाळ। मातसो हाजो कलर चेंज जालो काय हातून घालता हिंग, आता हातून घालता 4 करविलाची पानां, आता हातून घालुया ह्यो मीठ लावन दवरलेल्यो तोराच्यो फोडी। फोडी ह्या तेलान मातश्यो परतून घेता आनी हातून इल्लेशें उदक घालून आमकां हे शिजत दवरपाक जाय। आनी ही जी आमी मिरसांग वाटून दवरलेली तातूंतलो 1 चमचो हातून घालता, म्हणजे ह्या फोडींक बरी रूच येतली। ताजेर एक झाकण दवरुया आनी 5 मिनटां आमकां हे शिजोवन घेवपाक जाय। आता आमी हातून घालुया वाटून दवरलेले आमचे वाटण। आता हातून घालता 1 व्हडलो चमचो गोड, मीठ घालपाचें। आता परत 1 मिनिटभर हाका एक बरो खतखतो काडून घेवया आनी मागीर ही उड्डमेथी खावपा खातीर तयार आसतली।